ह्या बस संघटनाच्या वतीन आज तुका खबर आसतली दोन दिवसां पूर्वी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केलां की 500 बसीस हाडटा आनी नवीन बसीस घालून नवीन बसीस चालू करता। ह्यो 500 बसीस खंयच्या रुटाचेर घालतलो किंवा हें करतलो हेजें कांयच अजून ताणें स्पश्टीकरण ताणें दिल्लें ना। ह्यो दुसरो ताणें स्टेटमेंट केला की ह्यो बसीस फुकट येता म्हणून। गव्हर्मेंटाक फुकट कोण दिवपी, खंयचो देव दिवपी येयला सरकाराक अश्यो बसी फुकट दिवपाक? ही कसलेंच ताजें स्पश्टीकरण ना। हेचो अर्थ असो जाता की प्रायवेट बसीकारांक सोंपयतले आनी तेच्या जाग्यार ह्यो गाडयो चलयतले। हे कोण तरी दिल्लीवाले आसात सगळे, ते फुडें सरल्या आनी सरकारा कडेन अशें हें प्रश्न तेंच्यांनी मांडला हांगासर गोंयकारांक सोंपोवपाचें आनी हें फुडें अश्यो बसी अशा तरेन बसीचो धंदो बंद करून आतां आमचे प्रश्न जे आसा ते आमी बसवाल्यांचे प्रश्न CMA कडेन सगळे मांडलेले। आमची सबसिडी जी आसा फ्युअल सबसिडी 19 पासून 19 पर्यंतच ग्रांट जाल्ली आशिल्ली, पण ती अजून पर्यंत सरकारान दिवना। 50% बसीस जवळ जवळ आज बंद आसात। कित्याक लागून कोविडाच्या टायमा पासून ज्यो गाडी बंद जाल्ल्यो ती अजून पर्यंत बंद आसात। पण कोणूच आमकां ताका सपोर्ट करिना ह्यो गाडयो भायर काडपाक सुद्दां। आमी CMA कडेन मागलेलें की आमकां एटलिस्ट ती सबसिडी जी पेंडींग आसा ती रिलीज कर। आज जी बसीस जर भायर काडटलो जाल्यार जवळ जवळ 1.5 लाखाचो खर्च आसा प्रत्येक बसी फाटल्यान। हे खंयच्यान हाडटले? कोणाचोय काय पयसो ना, सगळ्यो बसीस अश्यो धडार पडलेल्यो आसा। तेन्ना सरकारान आमकां कितें तरी मदत करची आनी ह्यो गाडयो पयलीं भायर काडपाक मदत करची। दुसरें आशिल्लें आमचें जे सरकार म्हणटा की माझी बस म्हणून तुमकां आमी स्कीम तयार केल्या। ही माझी बस स्कीम हाचेर सुद्दां आमचें उलोवणें जालें। सगळे आमी तयार जाल्ले ते जॉयन जावपाक, सगळे बसवाले तयार जाल्ले, पण सरकारान जे क्लॉजीस घातल्या ते क्लॉजीस अजून पर्यंत अमेंड करूं ना। आमी ताजेर ऑब्जेक्शन घातलेलें, सगळें केल्लें, CMAन सगळें मान्य केल्लें, पण अजून पर्यंत ते क्लॉजीस KTCच्या माध्यमांतल्यान दुरुस्ती जावना। तर हे जे आसा न्ही हें इमिडिएटली पयलीं सॉल्व करता, सरकारचे सगळे प्रश्न सॉल्व करचे प्रायवेट बस ओनरांचे, आनी मागीर हेका सगळे हात घालचे। ह्यो बसीस कित्याक लागून येता कांयच खबर ना। ह्या असोसिएशनाक कॉन्फिडन्सान घेवना आनी अशा तरेन सगळो हो धंदो कॉलॅप्स करपाचो सरकाराचो डाव आसा अशें आमकां दिसता। तेन्ना आतां जर इमिडिएटली जर स्टेप घेतले आमी तर कितें स्टेप घेवपाचो? CMAन जें आमकां अश्युरन्स दिल्लें की आपूण हांव सगळें हें करतलो म्हणून तें तेणें पूर्ण करचें। हो CM म्हणजे आमचो एक गोडबोले जाल्लो आसा, असो गोड उलयता की सगळें जालें, पण प्रत्यक्षान कांयच घडना। अश्यो हे आमचे तुका व्यथा आमी तेजे कडेन मांडलेले आसा। तेणें सगळें करता म्हूण सांगलां, पण हें जायना, घडून येना कसल्योच गोश्टी। तेन्ना आमी सरकारा कडेन विनंती करता, परत एकदां प्रमोद सावंत साहेबा कडेन CMA कडेन आमच्या विनंती करता की हे जे आमचे प्रश्न आसा ते पयलीं सोडोवचे आनी मागीर सगळ्या गोश्टी हात घालचो आनी सगळें करतना एटलिस्ट ह्या असोसिएशनाक कॉन्फिडन्सान घेवचें। हो धंदो जो आसा ह्या धंद्याचेर जवळ जवळ 1500 बसीस जवळ जवळ आसा परमिटाच्यो, ज्याच्या माध्यमांतून हो ओनर तितून जगता, ड्रायव्हर जगता, कंडक्टर जगता, त्या शिवाय तशेंच आनी बाकीचे जे आसा लोक ते सगळे तेजेर जगतात। आनी हो धंदो आज कॉलॅप्स करपाचो जवळ जवळ ह्यो विडो उठयल्ल्या सारको उठयला। तेन्ना CMA कडेन परत एकदां आमची विनंती आसा की ताणें हातूंत लक्ष घालचें आनी इमिडिएटली हाचेर कितें तरी सोल्युशन काडचें। हेजे गोंयकार कसो हांव एक कळकळीची आयज उतरां भायर काडटा जी इतलीं वर्सां जालीं आमी हे केन्नाच उलोवंक पावूंक ना आनी आमी केन्ना उलोवंकूय ना। एगेन्स्टय आमी खंयच्याच सरकाराचेर वचोंक नासले। आतां आमकां अशें दिसता की आमचो एक अंत येयला लागीं, जीव दिवपाचो टायम आमचो येयला लागीं। आयज अशें जालां, आयज कालूच एक स्टेटमेंट केला आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान, 500 बसी आमी हाडटले आनी हांगा चलयतले। त्यो कश्यो खंयचे पयशे हाडटले म्हणल्यार तो सांगता त्यो म्हणटा फुकट एक खंयची तरी कंपनी दिता। हांव म्हणटा फुकट कंपनी जर दिता जाल्यार त्यो भायल्यो, ते भायले लेबर हाडटले, भायले ड्रायव्हर हाडटले, कांय ना। कदंबाचे बी ड्रायव्हर बी तेय रडटा, तांकांय कांय ना म्हणून, आनी आजुनूय कांय दिवंक ना। ही फक्त आश्वासनाच। आतां हांव आमचे एज ए ऑपरेटर न्हू, एज ए गोंयकार असो सांगूंक सोदता, गोंयकाराचो धंदो म्हणटा तो तुमी एकूय धरूंक ना। आयज टॅक्सीवाले रस्त्यार येता, रेंट कॅब रस्त्यार येता, 2 व्हिलर रस्त्यार येता, आनी हितून आमचेय भाव आहा। आतां अशें जालां आमी सगळे एकठांय जावन सगळे आख्खे ट्रान्सपोर्टर सगळे रस्त्यार येवन आमी न्याय मागतले। आयज दिल्लीक आमची खबर कांय ना, ती एकदांच दिल्लीक कळटली गोंयान कितें चल्लां पळय तें।
आयज परिस्थितीच उरोंक ना आमची. तुमी करता ती पूर्व दिशा, कितें करता तें तुमचें. आयज CM सादी सबसिडी दिवंक आमकां रडयता. आयज CMची आश्वासनां गेले की तो तोंडभर आसता, दिवपाची गरज ना. आमची बस म्हणून स्कीम काडली, आमी हांगासरूय फॉर्मां दिल्ली, ती आमची फॉर्मां ते घेवंक तयार ना. हांव घेतली पूण तेजो रिप्लाय ना. आतां आमी आयकतात ते थंयच्योच बसींक एक्सटेंड केला म्हणून तेंच्यांनी, ज्यो आमची बस म्हणून चलता पळय त्यो. आनी हांगासर तेंचो कांय हें ना. हांव सांगता आतां सगळे आमचें एक आवाहन करता हांव गोंयकारांक. आयज 500 बसी हाडल्या उपरांत तोय धंदो, होय आमचो बसीचो धंदो भायल्या लोकांक गेलो. ते भायले येतले, त्यो बसी घेतले, आमकां गोंय सोडून वयचें पडटलें. हो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सांगता त्यो बसी आमकां फुकट ती कंपनी दिता. हांव म्हणटा त्यो फुकट कंपनीचे त्यो बसी तुमी हाडटले आनी आमकां गोंयकारांक फुकट ते पुलार रावन जीव दिवंक लायतले तुमी, कांयच दिनासतना. आमी गोंयकार फुकट वचून पुलार वचून उडी मारतले, आमकां गोंयकारांक कांयच तुमी धरूंक ना म्हणून. आयज टॅक्सीवाले पळय ते देवळान बसल्या, रेंट कॅब रस्त्यार येता सगळे. आनी जे ट्रान्सपोर्टर आहा, ट्रकवाले, टेम्पोवाले, हे आयज आमकां फोन करीत आहा. आयज आमी एकठांय जावया, एक मूठ करुया आनी कितें तरी आमचो न्याय आमी घेवया म्हणून हांव आयज तेंच्या वतीनूय उलयतां. तेंच्यांनी आमकां सांगलां आयज तुमी हे प्रेसाक सांगा की आमी सगळे एकठांय जातले आनी गांवांनी आमी 2-4 गाडयो घेवन भोंवया. हांव सरकाराक सांगूंक सोदतां, आमचो हो ट्रान्सपोर्टाचो धंदो न्हू, फाल्यां हे शेकां हे कितें ट्युरिजमान कितें आमचें चलता, तुमी कितें दिलां गोंयकारांक तें सांगचें आमकां. मनोहर पर्रीकारान स्किमी दिल्ल्यो, तेजेर आमी नव्यो गाडयो बसून घेतल्यो, त्यो स्किमी बंद केल्यो. आयज तुमी त्यो गाडयो 7 काय कितले 8 रुपया कितें किलोमिटर काय 70 रुपया किलोमिटर हाडटा, ते बसून कोणाक खबर ना. आनी आमची तुमी 3 रुपया आमकां ते डिझलाक दिता, ते तुमकां दिवंक जायना. हांव कांय म्हणिना. हो जे मनोहर पर्रीकारान जे जोडलेलें तें हांगा इतल्यान अंत हेजो. फुडें हांव नको, फुडें आमकां विचार करचो पडटलो. आमी सरकाराक जबरदस्तीन हें सांगिना. आयज खंयच्याय सामान्य लोकांक विचारा, हो तो वाटेर च्या इकता ताका विचारा आनी कोणाक विचारा, अरे बाबा तुमी हॅपी आहा ह्या सरकारान. कोणूच आमकां सांगिना. बाबा सगळे तोंड दाखोवन मूग घेवन बसलेले आसा. कित्याक सत्ते फुडें शाणपण चलना. ते म्हणटा मातशें कितें उलयत म्हाजो गाडोय काडटलो. आतां हे चवथी पयलीं तो विघ्नहर्ता आमचो, आमी ताका मानता. हे चवथी पयलीं जर आमची ती कितें पेंडींग आसा ती जर सबसिडी आमकां मेळना, तामणकाराक आमी सांगलां तुका सपोर्ट आमचो फूल आसतलो. आमचोच बसवाल्याचो न्हू, टॅक्सी रिक्षा म्हणनाका सगळे आमी जवळ जवळ 2,000 कोट्ट्यो आतां ऑर्डर दिल्ल्यो आसा. कोट्ट्यो म्हणजे 2,000 कोट्ट्यो घेवन आमी तेज्या दारान बसतले. आयज सेंटराकूय कळोंक जाय गोंयकार कोट्ट्यो घेवन कित्याक भायर सरले पळय ते. CMच्याच बसतले, कित्याक तो कितेंच आयकना आनी ही पार्टी हे राज्य तेच चलयता. तुमी समजोंक जाय हे राज्य कोण चलयता तें. आनी म्हाका जाल्यार दिसता ह्यान फुडें आमकां विचार करचो पडटलो रिजनल पार्टीचो आमचे. कित्याक ह्यो नॅशनल पार्टी वयरसून म्हणटा कायदे, आमचे कडेन कांय ना. आमी वयर खंय धांवतले, वयर आमी आतां वयर वयपाचे उरल्या स्वर्गार. म्हणून हांव मागता आमचे बरे बरे लिडर आहा तेंच्यांनी एकठांय येवचे आनी फुडें कितेंय तरी गोंय सांबाळपाचें आमचें करचें. आनी गोंय जर सांबाळपाचें आसा जाल्यार तुमी आमची रिजनल पार्टी खंयचीय तरी धरा आनी आमच्या गोंयकारांक निवडून हाडा. आयज सगळे हितून पळया दोंगर कापली, ही शेतां सगळीं आमची, आमकां 40 पयशांनी दिली. आनी आयज ते कोण गेरा आनी कोण येयल्या पळय, हे आयज थंय कोठ्यांनी ते विकता आनी आमकां हे जीव दिवंक लायतले हे नक्की. आनी हो विघ्नहर्ता जर आमकां पावना हे चवथी पयलो जाल्यार हेंचो अंत म्हणून समजोवपाचो हेंच्यांनी फुडें. आनी सगळे आमी धंद्याकार, कसलोय धंदो आसूं गोंयचो, आमी सगळे एकठांय जातले आनी फुडें सरकाराक कशें तोंड दिवंक जाय तें आमी तोंड दितले. हांव खूब वर्सांनी भायर सरला, केन्नाच उलयनासलो. ही कळकळीची उतरां तुमी म्हाका सगळे वळखता. ह्या आदी आमी खूब केलां, पूण खंयच्याच सरकारान आमकां दुखोवंक नासले. ते ह्या CMन आमकां दुखयल्या. ह्या CMन कोणाचेच आयकना तो. आनी हो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहा तो तर तेजी मनमानी, तो नेव्यो गाडयो धाकट्यो घेयत आहा. कसल्यो त्यो आमी तुमकां सांगिना, ते आमकां पडूनच वचोंक ना. तुमचे पर्सनल तुमी पळया. पूण हांव एकूच सांगूंक सोदता, हो अंत हो आमचो. हे जर कांय तेजेर जायना हो आमचो अंत. फाल्यां सगळे पळय टॅक्सी त्यो 50-60 आनी कोणूय घेतलो. सादें परमीट आमकां ते रेंट कॅब 2 गाडयांक ते दिना. 50 गाडयो आसात जाल्यार तुका परमीट दिता म्हणटा. तूं म्हाका सांग, एका घरान आमचो 50 लोक रावता,
एक दोन गाडयो कोणी दिया तांकां साद्या मनशांक आनी जेंकां हेंच्यांनी पळय परमिटां दिल्या ते 1.5-2 लाख दिवन ते परमीट दिता आमच्या गरिबांक. सरकाराचे अजूनही दोळे उगडना. बाबा तुम्ही पळय त्यो 50-100 गाडयो परमीट कोणाक दिल्या तेंच्यांनी लाखांनी पयशे घेतल्या. हांव सरळ उलोवन वयता हो आउट ऑफ रिकॉर्ड न्हू, हे रिकॉर्डार हाडचे आनी थंय कोणाच्यो गाडयो आसा कसले व्हडले व्हडले मनशाच्यो तेय तुमी पळया. म्हाका ते कांय पडोंक ना, कोणीय धंदो करचो